एकवटच्यान आज कर्नाटक म्हणटा की टायगर रिझर्वा लागून आमकां म्हादयचे प्रकल्प फुडें व्हरपाक त्रास जातलो म्हणून. सो एक अशें नरेटीव तयार जाता की टायगर रिझर्व आनी म्हादय थंयचे थळावे राजकारणी आमदार मंत्री म्हणून हो जो एक नरेटीव तयार करपाचो हें जाला ताजे कडेन तुमी कशें पळयता? Our green cover is increasing also in a very big way, and it's one of the fastest increasing green cover is the state of Goa. त्याच्या वयर आमच्याकडे प्रायव्हेट फॉरेस्टचो विशय आसा. त्याच्या वयर आता तुम्ही जर वायल्ड लायफ सँच्युरी जर आम्ही रिहेबिलिटेट लोकांक करूं शकले ना तर आम्ही तेन्ना टायगर रिझर्वाचो जो उल्लेख करता आता तेणीच उल्लेख केलो की खुबशे अशे गोष्टी ताका त्रासदायक जातले ते विशय वेगळे आहा. तुम्ही जे म्हणटा म्हादयचे तुम्ही लिंक हांव एक नरेटीव तयार करपाचो प्रयत्न जाता की म्हादय आनी टायगर रिझर्व इंटरलिंक मेन म्हणजे कितें आहा की टायगर रिझर्व जाल्यार तुमकां NTSA कडेन वयचें पडटलें. तुमकां आनी सगळे गोष्टी पयलीं तुमचे कडेन वेदर यू आर इन अ पोजिशन टू रिहेबिलिटेट द पीपल. इट इज ओके टू गिव अ डायरेक्शन बट इट इज ऑल्सो यू हॅव टू सी वॉट इज द प्रॅक्टिकल सिच्युएशन ऑन द ग्रावंड. म्हाका दिसता की टायगर रिझर्व हे आमी हांवें ऑलरेडी भुमिका आमची स्पश्ट आसा की आमकां लोकांक बी सांबाळपाची गरज आसा. ही आमची भुमिका, सरकाराची भुमिका. आमी ऑलरेडी आतां सुप्रीम कोर्टान वचून न्याय मागपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. तुम्ही टायगर रिझर्वाक ना म्हणा, टायगर रिझर्वाक ना म्हणून सुद्धा म्हादयचो इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करपाक जाता गोंयचो. तुम्ही आता तो प्रश्न जर विचारूंक सोदता वो प्रश्न इज अ इंटिग्रेटेड क्वेश्चन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन अँड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन टू आन्सर वीच आय कॅनॉट आन्सर. तुम्ही रिजनल प्लॅन नाका झोनिंग प्लॅन बरोबर. करूया. लोकांच्या अंडरस्टँडिंगा खातीर विचारता झोनिंग प्लॅन म्हळ्यार कितें आनी कशें करतले? ना झोनिंग प्लॅन आनी कशें करतले म्हणजे झोनिंग प्लॅन जे कितें प्रॉस्पेक्टीव एरियाज आहा प्लस म्हाजे मनान आयिल्लें आसा की तालुका वायज झोनिंग प्लॅन्स करपाची गरज आहा. कांय कडेन प्रेशर ऑफ लँड इज देर. कांय कडेन तुमी पळयता की जागे डेव्हलप करपाक जाय जाल्यार आमी फॉरेस्ट एरियान काय डेव्हलपमेंट करपाक दिना. प्रायवेट फॉरेस्ट हांव पयलीं मंत्री जे प्रायवेट फॉरेस्टाचे जे इंटरीम रिपोर्ट्स आशिल्ल्यो ते हांवें इन फायनॅलिटी म्हणून आमी एफिडेविट नोटिफाय केल्ले आसा टू द गझेट आनी आमी NGTक आमी रिप्लाय फायल केल्लो आसा. डेव्हलपमेंट हे जे जावंक जाय हे जावपाची गरज आहा. फॉरेस्ट एरिया आमी हात लायना, फॉरेस्ट एरिया ना, रिझर्व फॉरेस्ट झोनिंग प्लॅन तालुका वायज जाता. हांव तेजेर येता. झोनिंग तालुका वायज जावं शकता काय इट कॅन बी अ पर्टिक्युलर एरिया. इट कॅन बी एनी एरिया दॅट यू फील इज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर दॅट नीड्स टू बी अनलॉक सो दॅट द डेव्हलपमेंट टेक्स प्लेस अँड ऑल्सो दॅट अनलॉकिंग रेशियो हॅज टू कम टू द advice of the consultant.